लुकाचे शुभ वर्तमान. एकदा पवित्र आत्म्याचे कुशलकायेन बरोवन जेजून म्हणलें, बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुल्ल्यांक त्यो उक्त्यो केल्योय म्हूण हांव तुका वाखाणटां. होय बापा, तर हेंच तुका बरें दिसलें. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातान घाल्लें आसा. आनी पूत कोण तो कोणूच नकलो बगर बाप, आनी बाप कोण तो कोणूच नकलो बगर पूत, आनी बाप दाखोवन दिवची पुताक खोशी आसत तो मनीस. आनी आपल्या शिसा वाटेन वळोन ताणें म्हणलें, तुमी पळयतात ते पळयतले दोले बागी. तर हांव तुमकां सांगतां, तुमी पळयतात ते पळोवंक जायते प्रवादी आनी राजा आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना. आनी तुमी आयकतात ते आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें.